गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो 12 जावन केली आणि आता हांव रेडी जाला मातशें बँकेन वचपाक. एक्चुअली आई बीन ना, आई घरा गेला न्हू. सो हांवें फ्रेंड्सा जाल्यार तूं मातशें बायक पावर रोखडें बँकेन वचून येता. म्हणजे फ्रेंड्साच्या घरा मम्मी आहा त्या ती जेवणूय बेगीन बेगीन केल्लाच. शीत रेडी आहा आनी आयज हांवें केला सुंगटांच्या कडेक हें घातला, शेंग्यो घातला. सो ती जाली कडी थोडीशीच केला, मातशी सुकी जाली मातशी. आणि आज करतलो हेची रेसिपी तुमकां काल दाखयलेले न्हू. हे उदकान काल घालून दवरलेले हेचे आमचे केळ्याचे ते कालचो तो केळ्याचो तो सकयल आसता ते हे काल भिजत घातलेले. आईन सगळे कट करून बीन दवरलेले सगळे. आणि रातचे तेजे म्हणाले एक फूल नायट ते हे करूंक जाय, उदकान घालून दवरचे पडटा. तेजे कितें मळ काय कितें वचपाक म्हणाले. सो ते आतां करतले हांव. म्हाका एक्चुली कळना, फर्स्ट टायम करता. फ्रांसीस म्हणालो केळीचो सकयलचो तो कोंब हे आसता ते केळी जाता ते सकयल जाता. आतां कितें म्हणटा नांव ते येना पळय म्हाका. काल आसले याद आयज येयना. सोडून घाल तेजे करतले हांव. आतां भाजी करतलें. फ्रांसीस म्हणालो तेजे हे कर म्हणालो, कितें म्हणटा ते आमी किसमूर करता पळय तशें. पण फ्रांसीस म्हणालो तर तशाच टायपचें कर आनी तितून गालमो घालून कर म्हणून ह्या भाजी. खबर ना पळया कशें बेश्टे कांदो टोमाट बीन तशें हे आमचे गालमो बीन घालता आनी करता तशेंच कोथमीर बिथमीर घालून. नॉर्मल रेसिपी आसतली इल्लीशी. पळया कशें जातलें मागीर करतलें येवन. ते सद्या हांवें कांयच करुना. बेगीन बेगीन बँकेन वचून येता की मागीर लंच ब्रेक जाले की टायम जातलो. बाय कांयच काय ना, बेश्टे सगळे कडधान्य घातला, रायस बीन ते मागीर बॉयल करता. तितून वेजिटेबल बीन घालून फ्रांसिसाक भितर दवरला. सो चल वचून येता फटाफट. फ्रांसीस हांगा बसला. हे ऑन कर. कितें करता रे सगळ्या बायकच्या वांगडा रावन? खेळी करता मी, खेळी करता रे. बाबा टाटा. उभी तू येयला पळय आता तुझे फाटल्यान घातले ते. ना ना एप्पल दिता एक एप्पल हवंय. दार बंद कर, दार बंद ओके कर. ओके. हांव म्हणून वयतालें पावस ना म्हणून, पण दिसता पळय बारीक पावस येयलो. कितें जाता खबर ना. बरें वत कशें आसा. हांवें चिंतलेले कपडे बीन बरें मातशें सुकले तेन्नाच पावस. सो हांव ती आतां केळी जातकीर सकयल ते उरता पळय ताका आमी बोंड म्हणटा. कितें म्हणटा एक्झॅक्टली खबर ना, पूण आमी बोंडा म्हणटा हेका. सो ते बोंडा केन्ना हांवें म्हणजे केन्ना खावंकूय ना आनी केन्ना करूंकय ना भाजी. फ्रांसीस म्हणलो तूं कितें कर, किसमूर करता पळय गालम्याची तशेंच कर आनी इवन गालमो घालून करवेगेस कितें करून खावया म्हणालो. सो ते कितें आई कितें नॉर्मल करता. आई कितें म्हणालें म्हाका बेश्टें ग्रीन चिली घाल आनी बेश्टी सोयाबीन घालून कर म्हणालें. सो हांवें म्हणलें बेश्टें कितें डिफरंट करया ताका. खूब जाणां ते डिफरंट करता. मम्मी म्हणटाली तितून कितें वांयगें बटाट सगळें घालून कितें तें करून सुक्की करता खंय. हांव आयज डिफरंट टायप करता. सेबे कट करून काल दवरलेले जो की मळ वचोंक जाय कितें म्हणटाले आई. सो उदकान रातभर घालून दवरचें पडटा खंय. सो घालून दवरलेले आनी धुवन बीन घेतले. 2-3 ना बरी धुयली ती आनी दवरला. बारीक कट करचे आसता ते दिसता. खबर ना करया. आनी हांगा सायन कितें नॉर्मल आमकां आमी हें करता पळय गालम्याचें किसमूर तशें करतलें हांव. कांदो घेतला, 2 कांदे घेतला, 2 टमाटा घेतला बारीक कट करून, थोडी कोथमीर आनी ग्रीन चिली घेतला. हांव कांततलें मागीर नाल्ल फोडून हें करपाक जाय. तोपर्यंत हें तळशिता. सायड बाय सायड मागीर गालमो म्हापसाचो आनी गालमो येयल्लो तो बेश्टो तळशिता, भाजता सायड बाय सायड आनी हांवें एड करतलें लास्ट. सो पळोवया कशें करया. मातशें हितून तेल घालता आनी करता. तेल गरम करता, ग्रीन चिली घालता. तो शॉर्ट फॉर्म करता. नाल्यार हांवें चिंतलेलें आलें लसूण मागीर बारीक कट करून घालतलें म्हणून. पूण आतां सद्या टायम लेट. शंकर म्हणटालो आसूं आपूण सुंगटाची कडी केला पळय तितूनच जेवूंक वयता जाल्यार मातसो रोखडें जातालें. आनी म्हाका न्हू मातशी ड्राय कफ जाला, खोकले येता. सो कडो करतलें सकाळच्यान करतलें म्हणल्यार टायमच गावना. बायचें सायड बाय सायड जेवण शिजता. आनी आयज कितें बायक न्हाणोवपाक येवचें ना. सो हांवूच ताका बेश्टें मातशें तेल बीन कांय ना बेश्टें अशें न्हाणून काडटलें. टब आहा ताजें पूण आतां सद्या पळोवया. म्हाकाय थंड जाला ताका मातशें 2-3 तांबे घालतलें कुचू कुचू करून काडटलें भायर बाथरुमांचो. तेल गरम जालें हांगासर तितून घालता आतां ग्रीन चिली. ग्रीन तळसून मागीर कांदो आनी टमाट तळसून घेता. कांदोय घातला आनी कांदो बरो तळसलो. तितून आतां इल्लेशें एड करता जिंजर गार्लीक पेस्ट. इल्लीशी घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट. बरी मिक्स करून घेता हेज्या वांगडा. तेज्या वांगडाच आतां घालता टमाटाय कट केला तर टमाटा घालता. हितून आतां टमाटा बरी तळसून घेता आनी कवर करून घेता. सो मातशें बरें ती स्मॅश जातलें मातशें. सो कवर करून घेता मातशें जालें स्मॅश. टमाट हें जाता फ्राय आनी एक सायडीक हांवें हांगा दवरला गालमो पळय. गालमो न्हू बरो मातसो फ्राय करतलें उदकान भिजयतलें आनी मागीर घालतलें. अशें मातसो फ्राय करून घेता सद्या. हलकोसो बेश्टो फ्राय करून घेता. म्हणलें टमाटा हांगा जाली काय पळोवया स्मॅश. जालें. सो मातसो हेंवूय रेडी जालें म्हाजें. जालें ऑलरेडी.
मॅश जाले टमाटा आनी मागीर जावपाचो तेतून आतां हें घालता आनी हें घालतना एक कन्फ्यूज जाता ते शिजोवपाक उदक घालपाक जाय काय ते टमाटाचें बीन उदक सुरला तितून बंद करून दवरल्यार त्या स्टिमीर जातलें काय आयडिया पळोवया तरी तशेंच नॉर्मल बारीक चिजलां न्हू ते हें कशें न्हू बारीक सो तशेंच जाल्यार म्हाका येता बरें उदक घातल्यार मागीर चड जाल्यार तें सो पळयता घालता हें तशेंच तें घालून घेता सगळें बापरे चड जालें दिसता फायनली बी जालें हितून मीठ घातलें हळद मिरची पावडर बीन मातशें मारलें आनी जालें शिजलें बंद करून दवरलेलें आतां फायनली हेवूय घालता आनी मातशें घालता कोथमीर मातशी घालतली लास्टांनी मातशें मारतलें सो हें सगळें गाळून काडटा आनी घालता सो तुमी कमेंट करा तुमी भाजी कशी करता आनी बेश्टें हें कशें केलां कितें म्हणटा ते किसमूर करता ते वयल्यान पळयता इल्ली सय मारपाक जाय काय ना तेवूय चिंतता सो चलो जालें शंकराक लेट जाता हांवें फटाफट केलें सो आतां सांजचो टायम जालो बाय हेपय चिरमुल्यो दिला बायक बेश्टें टायमपासा बाय चिरमुल्यो आवडटा बेश्टें दिता एका केन्ना अशें पळयता पळय म्हाका हांव कोणारें उलयता काय म्हणून स्टीलच्या हितून भितून दिला हें गवता उडयता त्या व्हडल्या हितून बेश्टें पेपर प्लेटीन घालून दिला बाबा हाय म्हणटा सगळ्यांक खायना बेश्टें हाय म्हण फ्लायंग किश दी रे बाबा सगळ्यांक फ्लायंग किश दी पांय सारको पांय पळय पांय आत्ता घात आं आतां दी फ्लायंग किश सारकी हांगा पोवन दी मरे दी फ्लायंग किश दी आल्ले म्हाजे बच्चा हाय बाय ये हाय बाय दात पळया बायचे दोन येयल्याचे 4 वयर 2 सकयल 2 सो आतां काय ना फ्रांसीस भितर आयज म्हणटा आपूण कितें जेवण करता कितें आनी हांव उदयच्यान कितें करता नेल पेंट सगळें काडलेलें लायतलें म्हणून हें सगळें कट करूंकूच ना नेल्स म्हणजे सारके शेपानूच ना इवन पांयांचें सुद्दां हें करपाक जाय आसलें म्हाका काडपाक जाय सगळें काडलेलें सो आतां बेश्टें च्या पितालें आमी मम्मी हांगा बसला मम्मीची खंय दाट दुखता परत स्टार्ट जाली 2 दीस कल से दुख रहा है ना मम्मी कल से दुख रहा है हो गया 3 दिन 3-4 दिन हो गया हाँ ना ठिकाणी सामकें हें जालां खंय मिठाचे गुळगुळे घेता हे पळय आपूण उलयता मिठाचे गुळगुळे घेता तेन्ना मातशें बरें दिसता म्हणटा ते मागीर तिका लवंगाचें हें लायिल्लें की टॅबलेटी चडूय बऱ्यो न्हय तिका डायबिटीज बीन न्हू डॉक्टरूय म्हणटालो पेन किलराचे तेज्यो टॅबलेटी चड बऱ्यो न्हू म्हाका उलो करता रे हां सो पेन किलराच्यो बीन चड बऱ्यो न्हू म्हणून सो तिका लवंग तेल मातशें लावपाक दिता हे पळय हे पाकीट सगळें अशें ह्यो चिरमुल्यो बऱ्यो येवना ऑनलायन ऑर्डर केल्लेल्यो सो हे कश्यो पोक्यो म्हणजे अशें शेल्डीक बीन गावता पळय प्रसादाच्यो तश्यो कश्यो अश्यो बऱ्यो फूल वायट हितून ना कुरकुरीतूय ना इतले हां पोक्यो कश्यो सो चलो च्या पिता आमी म्हाजे आनी च्या वयर दवरलेली की बाय हें करता हांवें हांगा दवरलेलो म्हाजें कप सो च्या पितान म्हाका थंडी जाली हांव चिंततालें कडो करता म्हणून टायमूच ना कडो करपाक दनपारां ब्लॉक लास्ट केला तितले मागीर न्हिदलें बायच्या फुडें न्हिदतलें म्हणून म्हाका जेवतालें पण बाय न्हिदना मागीर सांजचें न्हिदलें आतां उठलें की बायक सगळें चेंज बीन केलां म्हणून दवरलें पळय आतां खाता हो कितें आम खा बाय प्ले हितून दिला खायना सकयल पडलेलें खाता आनी चुरमुले बीन ताका फिटींग चारार दिवपाचें हें ना सगळें उडयतलें सकयल म्हणून सकयलच दिता हेका हे पळय आतां आदी कडेन वयर चडोंक सोदतालें बाबा शंकर आयलो शंकरने क्या खाय रे चुरमुले चुरमुले बायच्या वांगडा सगळ्यांना चुरमुले खाता आतां खंय तांकां पळोवंक खंय फक्त शंकर आनी आदी जाय ताका दोगांकय दोगांय जाणां जाय दोनूय भैया तांकां पळोवन दोगांकय सारके हॅप्पी सांजचें न्हिदलेलें आदी 5:30 बीन ट्युशनाचो सुटोन येता ते आनी शंकर पावता 6:30 बीन दोगांकय पण सारकें हें जाता सो पळोवया फ्रांसीस भितर कितें करता पळोवया मातसो कितें कोण बाबा पापा रे एप्पल ना एप्पल भितर सो आमचे किचनाक बॅकग्रावंड हें आसा न्हू एप्पल फ्रुट्स बीन थंय पण एप्पल घेता किचनान येयलें की एप्पल खाय हा यो रे शंकर भितर यो फ्रांसीस कितें करता बाबा एप्पल खाय हे पळय एप्पल रे एप्पल हे पळय हांगा एप्पल पळयता हांगा सरलें हे पळय हांव नेल पेंट लायतलें म्हणून हाडलेलें आनी हे येवन येयला पळय बेश्टें हाडलेलें आनी टायमपासाक दुसरो कलर म्हाजे नासलो दिसता खबर ना बेश्टें सिंपल ते बेश्टें नेल पेंट लायतलें म्हणून पण बाय लावपाक दिना पण आतांच्यानूच हेका कितें कळटा आतां बेश्टी बॉटल दिसला म्हणून बेश्टें टायम गावला म्हणून हांव बेश्टें लायतलें आसलें पण दिना बाय
बायक न्हिदून मागीर लायता आदी हांगा सद्या खबर ना खूब दिसांनी पळयता हो प्रोग्राम आतां पळय कर्ण बरगा करोडपती पळयता करोडपती जावंक सोदता दिसता आदी आं आनी बायन पळय सगळ्यांक असो खेळणी काडला ना ना दिना तुका कित्याक बायचे केस सुद्दां पळय कान लायल्यार सुद्दां वयता दोळ्यान हय यो दी मम्माक दी मम्माचे ते दी लायताचो भय आवाज तूं आदी भय आवाज पळय बाय न्हिदलेले उठले सो हांव हांगाच बसलेले बेश्टे बायच्या वांगडा सायडीकूच आनी म्हाका कितें कालच्यान बेश्टे ट्राय कफ आसले बेश्टे 2 दीस जाले खोंकले येताले आनी आज सांजचे म्हटल्यार खबर ना तकली जड जाला नाक व्हांवपाक लागला बेश्टे हांगाच बसून न्हू बाय कडेनूच बसून बेश्टे नेल पेंट बीन लायले बाय खेळटा बेश्टे आतां उठले जस्ट आनी म्हाका सामकेंच जायनासलें आनी ते फ्रांसीस खबर ना भितर जेवण करता किचनात पळोवया आतां म्हाका आतां कितें नाक कितें सामकें चडच हें जावंक लागलें सारकें व्हांवता नाक तुका म्हाका टेंशन कितें आहा म्हाज्या थंडी बायक म्हणजे बायक थंडी जायना जाल्यार पुरो म्हणून बाय तरी सुद्दां आगची करता म्हाका कशें हांव विडियो करता न्हू म्हणून म्हाका सारकें कशें पळयता पळय कोणाकडेन उलयता काय मम्मा कोणा कडेन उलयता काय पळयता बाबा ए बाबा ए नानी कितें रे बाबा म्हाजे पप्पती कितें करता सांगून येता फ्रांसीस बाबा हांगा चिकन करता चिकन इन प्रोसेस झालं ऑलमोस्ट जालें येस डन आनी हे सगळें हांगा सॅलडूय जालो रेडी सॅलडूय केलो सलाड रेडी झालं एक प्लेट दी पळय मस्त कोणा सलाड दिता